परमेश्वराचोर चलोयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वराचोर चलोयता ताचेर सगळेच मोगाचे उडसोड आनी चोरचोरीचो आमचो देव आमचेर फांकयता सोमेस्तानाली आबोयता आपणाची मोदी सोमयता उडसोड आनी चोरचोरीचो आमचो देव आमचेर फांकयता Salagi aboita, apnache bomizo moita, Pormesvara zoloita, Kachera soglec mogache, Pormesvara zoloita, Kachera soglec mogache. विन्संट मारिया पेशोत आनी जॉनिता वेगस हांकां दोगांयकूय सर्गींचें सूख मागून मिसाची भेट हांव समर्पितां. तेच परी आयज आपलो वाडदीस समरपतात हेझल फेर्नांदीस आनी एनोश कार्दोजो. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागून तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीनो पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून आंतरां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिसा काकूत को क्रिसा काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या काकूत सारा बापा कोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडवून तुज्या ताव नाशिल्ल्या माय मोगाचे तुवें आमकां ह्या पासकां काळात दुबाव ते पुरावे दिल्याय. हें सत आमी ओळखून घेवन तें तीर विस्वाशीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माय मोगाची गोडसाण भरपूर चाकूंक आमकां तूं फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हणलें, उठ आनी दक्षिणे वाटेन जेरुजाल्याक धांवन
गाजाक वेता त्या एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटोच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें. एक इथिओपेकार जात्रेक जेरुजाल्याक गेल्लो. तो एक हिजडो आनी कांदाका इथिओपेचे राणयेच्या आख्ख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपेकार इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजतायत म्हूण? ताणें प्रतिपाल केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत? म्हणटोच गाडयेन चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोडटी करून ताका दवरलो. कोण तरी ताचेर खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाचे प्रितुमेवयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची कास्त लायली. तेन्ना त्या हिजड्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचे विशीं व दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं तींच उतरां दवरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजड्यान म्हणलें, पोले, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडखळ आसा? फिलिपान म्हणलें, सगल्या काळजान तूं सोतमानता जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवं येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी हिजडो उदकान देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतूच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगलो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो दवरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगल्या शारांनी भोंवून सिजाऱ्याक वचचो पर्यान शुभ वर्तमान परगटीत रावलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो स्वभाव जावं दी. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. परतून म्हणुया, प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रानो देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोंक आडलूंक दिले नात. जबाब, प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यानो सगलीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णितां. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब, प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माये मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब, प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय,
सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय 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 हांव स्वर्गांत तावन देंवलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून उरपंचीक म्हणलें म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवन करतलो ती सगळीं देवान शिकयलोलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या बरोवप्यांनी मेळटा जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिंकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात कोणें बापाक देखला म्हण न्हय पूण जो देवातावन आयला ताणें मात बापाक देखला हांव तुमकां सत सांगतां जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा हांव जिविताचो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केल्लो आनी ती मरून गेलीं पूण हो आसा स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो कोणूय तो कायत जाल्यार मरचो ना हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबीणो ती सगळीं देवान शिकयलोलीं मनशां जातलीं आयज तरी जेजू आसलो आमी म्हणटले आसलीं जेजू आमकां तुवें शिकयल्लीं भावंडां जावंक जाय की भाशेन क्रिस्तान शिकयल्लीं भावंडां जावंक जाय बापान शिकयल्लीं भुरगीं वो मनशां जावंक नाका कित्याक आमी हें वेगळेपण करूंक सोदता बापान कितें शिकयलें बापान 10 मानामेंट शिकयले आनी ह्या 10 मानामेंट आमकां पाळची कुशी ना कित्याक बाप सारको खोर बापाची शिकवण सारकी खोर व्हेरी स्ट्रिक्ट खोरायेन ताणें संवसाराक शिकयलें आनी खोरायेन जायते पावटी जेन्ना आमी चुकलीं आमचेर ताणें खास लायली व्हेरी स्ट्रिक्टली ही टॉट अस द 10 कमांडमेंट्स आनी व्हेरी स्ट्रिक्टली ही पनिश्ड अस पूण तूं मस्सी शिकयताय काकलूत शिकयताय ताका लागून आमी तुजें शिकूंक सोदता आमी क्रिस्तांत शिकयल्लीं भावंडां जावंक सोदता प्रितीच्या बाबीनो हें सेपरासांव आमी करूंक सोदता पूण खरेंच स्वता प्रमाणे सेपरासांव हो वेगळोचार वेगळेपण आसा काय जेजू संवसारा येयलो म्हूण देवान म्हणना आयज तावन 10 मानामेंट बंद God did not say because Jesus is come into the world, I wrap up this whole business of 10 commandments. No more 10 commandments. Anikani 10 मानामेंट ना. जेजू येयलो हे 10 मानामेंट उखलून दवरून ताचेंच विधान आहा ही स्टेटमेंट इज देर हांव संवसारां सुमूर्त काडूंक न्हू पूण सुमूर्त उखलून दवरूंक वॉट गॉड इस्टाब्लिश्ड द 10 commandments I am come to uphold them and हें दाखयता की हांव आनी देव एक जें देव बाप शिकयता तेंच हांव तुम शिकयता आनी तुम तरी देवा बापाक 10 मानामेंट शिकलें जाल्यार तुम मुज बरे धावी येतले आनी हांव जें कितें कोता तितूंतूच बापाची खुशी आसा वॉट आय एम डुईंग इज द विल ऑफ द फादर कित्याक दुसरो पॅराग्राफ उंड्या बाबतींत येता जिविताचो उंडो 2 पाट म्हणटा हांव जिविताचो उंडो हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो हें हांव बेस्ट न्हू सादें न्हू हांव म्हणटा तूं म्हणटा तो म्हणटा ती म्हणटे भाशेन हांव न्हू
हे हांव म्हणटना जेजू दाखयता हांव आनी बाप गोट एक. देर इज डीप युनियन बिटवीन अस. कित्याक जेन्ना जेजू ह्या जुवांच्या शुभतान आमकां भरपूर मेळटा ती शास्त्री तांकां एगो एमी स्टेटमेंट म्हणटा, आय एम स्टेटमेंट म्हणटात. हांव जिविताचो उंडो, हांव सर्गींची वाट, हांव सत, हांव बरो गोळी, हांव 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 हें उगडास करून जाय. सुटकेच्या पुस्तकान जेजू म्हळें हांव, देवान म्हळें हांव आसा तो आसा, देवान तरी म्हळें हांव आसा तो आसा. आयज जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो वाट. जें बापान म्हणलें तेंच जेजू रिपीट कोता एके भाशेन. एकचारान ह्याच एकचाराचें फळ आमकां ही मिसाची पेड. कित्याक बापाक मानलें, बापान थारायलें आनी जेजून आपलें मांस आमकां सगल्यांक दिलें. हांव जिविताचो उंडो, जिविताचो उंडो हेच मिसाचे बेटेन मेळटा. आनी खूंय तुम मेळपाना. हेर कडेन तुम चपाट मेळीत, हेर कडेन तुम बिस्कीट मेळत, हेर कडेन तुमकां पोद्रागे पाव आनी पोय मेळत, पूण तुमकां जिविताचो उंडो हेच मिसाचे पेटेंत. हांव व्हेरी इन्सिस्टंटली, एडमंटली आनी एरोगंटली सांगता की आमकां जिविताचो उंडो हेच मिसाचे पेटें. कित्याक देवाक जायें, बापाक जायें आनी जेजून दिलें. आनी कोणाच्यान आमकां जिविताचो उंडो, स्वर्गारचो उंडो, सुर्गींचो उंडो देवून हाडूंक जायना. जी कोण कोत्तात ही व्हडांतली व्हड हेरेसी. दीस इज द बिगस्ट सीन, बिगस्ट ब्लास्फमी, बिगस्ट सॅक्रिलेज. आनी ह्या पासत कास्ता. आनी जेजू म्हणटा जी कोण म्हजे बरी येतली तांकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. आमकां सगळ्या सासणाचें जिविता. कित्याक आमी मानता बाबा हो सुर्गींचो उंडो, हो जिविताचो उंडो. आयज जायत जाण हे उंड्या मुस्कोरी कोताय, आयज जायत जाण हेजे दुबावताय, आयज जायत जाण हेजे सत मनान ते आनी कितें गोळो आहा तांकां सगल्यांक हांसता. निर्मी नाका भावार्थांत तुमी ओ भावार्थपणाक वसोंक. निर्मी नाका खोऱ्या जिविता उंड्यातान खोटेपणाक तुमी लोबदोंक. निर्मी नाका. मे इट नेवर हॅपन की तुमी जें बरें आहा तें सोडून वायटाक लुबदोलीं आनी देवान तुमचेर हास्त मारली. ताका लागून पोतून विस्वास दवरात आनी म्हणा जेजून दिला तोच जिविताचो उंडो. भेटोन आमी गायन गावया. निष्कळंक निर्मोल उंडो. C27 पान 39, C27 पेज 39. निष्कळंक निर्मोल उंडो वेदीचेर आमी गाता. सासणाच्या बोरीत बाबा dado somor vida dolorias me pasó soy Cristo cada día ripetiamo ya pasó. उबे रावया. म्हज्या बाबळीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मागून घेवं.
सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता ह्या बोपवीत देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एका चुकणी देव सैमांत वांटो दिताय जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेन तुज्या कोऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकाळे आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेज जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा कोरोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवन चलो, जेसू नवे नेतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वा जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटचडीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाणी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवत की पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें तेरेवनचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D11 ओरे पर्वतार आमी 5, 7 आनी 3. D11 पेज 63. ओरे पर्वतार आमी एलियास नबी सारकी Amaro carun veci così che la paudori Arzuriazo sangati Dacecemor Somi Gesù Somi Gesù Somi Gesù Arzuriazo sangati Dacecemor Somi Gesù Somi Gesù Somi Gesù
वाटेर गिरोसा मोडलो अडचण्याचो संगाती ताचे जेवण सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू सगळीं उबी रावया. याज्ञिकी संस्कारणी घेवंक तयारी करतेल्या दियाकन बोरिसा पासत मागणें. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कराराचो परोम याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुनयारीपणान तुज्या विंचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाकन बोरिसाक मुनयारी याज्ञीकपण घेवंक तुवें विंचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासतां आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठोय म्हूण मागतां. पुर्तेपणी आनी जाणवायेन तो शुभ वर्तमान पुरगोटू विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समोरमो आनी तांबोनासतना मागणें करून जेजूक तो ओदीक चिटकून रावूं. बापा, बरी खबर पुरगोडटलें आतियार ताका कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटोय आनी काळजाचे भक्तीन याज्ञिकी संस्कारणेक तयारी करूंक ताका घोटायेचो आत्मो दी. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाड्या बाप्पा, सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय. आमच्या आदल्या पातकी चालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाळ सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां शुक्रार म्हणटोच सोदांचे परी सकाळीं 2 मिसां सांजचें मीस 6 वाजता जातलें. त्या उपरांत परम संस्काराक बोजोण ओ आदोरासांव ही बोजोण 8 वाजतां पर्यंत चलतली. बेस साहेबान चीट पाठयल्या ते प्रमाणे सगल्या लौकीक भावार्थां लागीं आमी मागता, म्हणजे लौकिको कित्याक पाद्री माद्री सगल्यांनी कातोलीक भावार्थ्यांनी ह्या इलेक्सांव पासत मागचें. जंय जंय इलेक्सांव जातलीं तीं शांतपणी जावंक, मांडा वडीन जावंक आमचे अधिकारी आसात तांचे पासत मागुया आनी आमकां देवाचे जाणवाये आनी येवजणे प्रमाणे फावो तो सरकार मेळूंक आमची मागणी ह्या दिसांनी चालूच दवरुया. सर्वेस्पद तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. आर्गां तुका सोमया. E2 570 आनी 6. E2 पेज 76. आर्गां तुका सोमया. आर्गां तुका ओनिया. आर्गां तुका Suka